नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। दृष्टीचो संप पर्यटकांच्या जीवाचेर बागा 30 वर्सांचो पर्यटक बुडून सोंपलो। पर्यटन खाते मंत्री संपाचेर उपाय काडूंक अपेशी। साळगावच्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाच्या विस्तारीकरणाक लोकांचो विरोध। साळगावाक उत्तर गोंयचो संसोडो करू नाकात म्हण सरकाराक उलो। नेरुलांत कॅसिनो हाडीत जाल्यार करतले आंदोलन। सोडून गेल्ल्या 13 आमदारांक परत काँग्रेसीत घेवचे न्हय। काँग्रेस कार्यकारिणीची भावना। ॲप बेस्ड मेंबरशीप ड्रायव्हाचो गोंयांत पायलट प्रकल्प। संभाव्य उमेदवारय सोदतले। नोव्हेंबर सोंपचे पयलीं म्हापसा अर्बन बँकेचे विलीनीकरण जालें ना जाल्यार बँकेचे लायसन्स जावंक शकता रद्द। टीजेएसबी वांगडा चल्ल्यात उलोवणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन भारत देश खऱ्या अर्थान केलो अखंड। महाराष्ट्रात एक दीस आदींच 26 तारखेक करूया दिवाळी। गोंयचो मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात प्रचार भोंवडेर। तोट्टी नागरिकत्वाच्या प्रकरणात ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिग्सचा आड आरोपपत्र। आयरिश म्हणटा केस पॉलिटिकल, आपूण निर्दोष। आणि भारताच्या पहिल्या आयर्नमॅन सर्ती खातीर गोंयकारांचे प्रॅक्टिसीक आयलो नेट। पणजेत जातली 8 दिसांनी जगातली टफेस्ट ट्रायथलॉन। खड वेवसाय बंद। पर्यटन कशे भशेन चलता तेवूय बी सरकाराकडेन सांबाळना। दृष्टीक दर्यादेगेर सुरक्षा करूंक कोंत्रात दिल्ले। दृष्टीच्या लायफ गार्डांचो संप चल्ला आनी संपाच्या दुसऱ्याच दिसा बागा दर्यादेगेर एक ट्युरिस्ट बुडून सोंपलो। पर्यटन सीझन सुरू जाल्लो आसतना संप चलता। सरकारी पावंड्यार पर्यटन खाते आनी पर्यटन मंत्र्याच्या पावंड्यार ही मोठी निश्काळजीपणा। गोंयांत येवपी पर्यटक आनी थळाव्यांनी दर्यादेगेंचेर लायफ गार्ड नाशिल्ल्यान हुस्को उक्तायला। गोंय पयलींच अर्थीक संकटाकडेन झुजता। खणबंदीन कितलेशेच वेवसाय बंद पडल्यात। येणावळीचो दुसरो उद्देग पर्यटन। मात आतां सरकारी पावंड्यार निश्काळजीपणाचो कळस। दृष्टीच्या लायफ गार्डांचो शुक्रार सावन संप चल्ला। शेनवारा संपाचो पयलो बळी गेलो। शेनवारा 13 जाणांचो एक ग्रूप हुबळीच्यान गोंयांत पर्यटनाक आयिल्लो। गोंयची दर्यावेळ फामाद। लोक येता तो दर्यार न्हावपाक वताच। हो ग्रूप बागा पावलो आनी सुदीप कुमार हो 30 वर्सांचो तरणाटो बुडून सोंपलो। लायफ गार्ड ना वांगडा आशिल्ल्यांक ताका साल्वार करूंक अपेस। सुदीप कुमारा वांगडा ताची 23 वर्सांची घरकान्नूय आशिल्ली। ह्या मरणाची जबाबदारी कोणाची? दृष्टीची काय सरकाराची हो प्रश्न उरताच। पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकाराक संपर्क करपाचो यत्न केलो मात ताचे कडेन संपर्क जालो ना। सरकाराक घडये हुस्को नासतय मात लोकांक आसा। थळावे लोक बेगीन लायफ गार्डाची सेवा सुरू करची म्हूण मागतात। हांगासर लायफ गार्ड कोण ना। आतां लोकांक फाल्यां कितें जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? लायफ गार्डाचो कितें प्रॉब्लम आहा तेणी सॉल्व करचो। कित्याक हांगा सगलो लोक नाता सांगल्यार कोणूच आयकना। उमेदीन गोंयांत येवपी पर्यटकांकूय सुरक्षेची अपेक्षा। हाय, आम्ही काल पासून मुंबईवरून आलो या ठिकाणी आम्ही एन्जॉय करण्यासाठी। पण गोवा बीचवर बरेचसे काही पर्यटन आहेत, पण इथे लाईफ गार्ड म्हणून किंवा सुरक्षेच्या दृष्टीने काही इथे त्यांनी नियोजन किंवा सुविधा किंवा सुविधा नाही आहेत। तर ते गोवा सरकारला एक विनंती आहे किंवा जे कोण बीच ऑर्गनायझर असतील किंवा जे स्वयंसेवक किंवा आणि कोणी जे असतील त्यांनी शक्यतो करून ज्या पर्यटनांना सुरक्षेसाठी म्हणून लाईफ गार्ड वगैरे म्हणून द्यावेत अशी त्यांना विनंती आहे। आणि गोवा सर्वांनी एन्जॉय करावा जेणेकरून कुणाचं जीवितहानी होऊ नये याची त्यांनी सुद्धा पर्यटनाने काळजी घ्यावी। गोंयांत पर्यटक बुडून मरतात। पर्यटन मंत्री दृष्टी सगळेच फेल। शेग वांटपाक कळाव, टॅक्सीवाल्यांचो संप आणि लायफ गार्ड नाशिल्ल्यान पर्यटक मरतात हे गोंयच्या पर्यटन मळावेले चित्र। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि श्याम सुंदर फट्टे। साळगावच्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाच्या विस्तारीकरणाक थंयच्या लोकांनी विरोध केला। प्लांटात प्लास्टिक जळोवपा खातीर मशिनरी हाडपाकय लोकांनी हरकत घेतल्या। गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाक लागून आदींच साळगावांत हळशीक वास मारता।
एक्सपान्शन केल्यार हो उत्तर गोंयचो संसडो जातलो म्हण लोकांचो आर्ग्युमेंट. पणजेंतलो कॅसिनो नेरुलांत हाडीत जाल्यार कोको बिचार उदकांत आंदोलन करतले म्हण थळावो आमदार जयेश साळगांवकारान शिटकावणी दिल्या. 5 टना 5.5 टन गेल्लो आसा जाल्यार 120 टन 240 टन जे म्हणटात ते खंयसर येता ते खबर काडची पडटली. आमी Let's go out. Let's stop the vehicles. Only when we do that will there be something coming. Then the government will realize we are serious. We are saying first that this plant, in its existing capacity, should not increase to beyond this capacity. It should serve only the constituencies of Saligaon and Kalangut. We want only sorted garbage to go to this plant. This plant is receiving completely mixed garbage and they cannot deal with the garbage at all. Goa should abide by Supreme Court direction and treat garbage in the areas where it is generated. हे सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा. ज्या ज्या सुवातेचेर गार्बेज जाता थंय थंय प्लांट आसपाक जाय. कायद्यान एक व्हडले 40 रुमाचे हॉटेल आसता तेंच्यांनी आपलो प्लांट करपाक जाय. ती कांदोळची गोंगोटची गार्बेज हांगा येवपाची गरज ना. The kind of capital intensive plant spending hundreds of crores is used for commissions and creates more problems than are solved. And it says the government beginning with the cabinet comes and celebrates picnic at this plant or even take a vacation instead of spending taxpayers' money on foreign jaunts. Yes or no? The garbage of only 2 constituencies be brought under supervision of committee of locals for operations to normalize. Yes or no? So no more garbage should be accepted by Sansoro. And then our minister went to that particular site. Maka statement kalo, plague जावे if you don't treat this garbage. So are we waiting for similar kind of a situation in Saligaon? लोकांनी 3 बाहेर सल्ल्या पळय. हेच सगळ्यांनी वांगडा रावपाक जाय. वांगडा रावन वो मेनस आहा, वो आमकां शाप आहा पळय आमी क्लीन करपाक जाय. एक गॅस चेंबरान पळय तूं मागीर सामको सफोकेट जावन मरता पळय. So is he trying to make Saligaon a gas chamber by putting that incinerator on top? The machine, it is a machine. Machine केन्ना फेल जावं येता, लिकेजेस जावं येता. आनी मागीर तुका समज ते फ्युम्स, the dangerous chemicals, breathe what we will breathe. It is green today. We are breathing green today. Tomorrow we will breathe chemicals. निल्लान तूं म्हणटा पळय कॅझिनो हाडटलो म्हणटा पळय निल्ला आनी तो निल्लीचें नांव घेयना. तो जो कांदोलीम आनी सालिगांव हेच्या मदीं तो कॅझिनो हाडटलो म्हणटा पळय. When I was a minister, this casino department, the ports department was handled by me. There were lot many files and lot many bribes also, which we do not accept. आता म्हाका पळोवपाक जाय and I am telling Mr. Michael Lobo, माझे कडेन ह्या सगळ्या फायलींची झेरॉक्सीस आसा. लास्ट सिग्नेचर कोणाचे आहा पळय and after that if I had to sign, I would have been the richest man today. सांगपाक सोदता, you move 1 inch and I'll show you. ही फायल ती हांवें सायन मारल्या पळय, ही फायल लास्ट कित्याक उरलेली, why it was pending for so many years, even after the officer signed and कॅप्टनान 2-3 against remark मारलो आसा. I want to see if you going to go ahead by signing this similar documents. Why you want to bring the casino here? We are all सगळे तुमकां एक मास एजिटेशन जाल्ले पळय एका ओरिसाच्या गांवान, all they are standing in the waters, they are going to stand in the water there, they are going to stand in the river. आमचो कोको बीच आहा पळय, they are going to all stand in the river, deep depth in the river. आमी भायर सरकारान दिसलें तूं काजिनो हाडून दाखय. It's a challenge, Mr. Michael Lobo. हाडून दाखय. काँग्रेसीची कार्यकारिणीची बसका फुडले वेंचणुकेक मतींत धरून सोडून गेल्ल्या 13 आमदारांक परत काँग्रेसीचो हात दिवप ना म्हणखंय काँग्रेसवाल्यांची भावना. ती AICC मेरेन पावयतले म्हण गिरीश चोडणकार सांगता. काँग्रेस ॲप बेस्ड मेंबरशीप ड्रायव्ह देशभर घेतली, ताचो पायलट प्रोजेक्ट गोंयांत सुरू करतले. मजगती मेंबरशीप ड्रायव्ह चालू असतनाच आमदार सोडून गेल्ल्या 30 मतदारसंघात संभाव्य उमेदवारी वेचपाची मोख काँग्रेसीन दवरल्या. ऑल इंडिया जो मेंबरशिपीचो एक पायलट प्रोजेक्ट, न्यू मेंबरशीप आमची कंपनी पार्टी लॉन्च करपाक सोदता. ॲप बेज म्हणजे ती फिजिकल फॉर्म बी आसपाना. सो मोबायल ॲप आसतलो आनी ते आमी हावस टू हावस विजीट करून हें करता. सो गोवा इज बीन सिलेक्टेड फॉर अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर दीस मेंबरशीप. आनी तेजे नंतर तेजी रिव्यू घेतली CWC आनी देन द पार्टी वील डिसायड वेदर टू गो हेड वीथ दीस प्रोजेक्ट ऑल इंडिया. सो दॅट डिस्कशन
वी हॅव मेड टुडे स्पेशली द मेंबरशीप. मागीर आमी स्पिकरा मुखार जें डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलेलें, सो तेजें रेटिफिकेशन जाय आशिल्लें. 15 तारखेक तेजें फर्स्ट हियरींग आसा. थंय दोनी आमचे डिस्ट्रिक्ट कमिटीक सांगलां पयलीं एसेसमेंट करा. आनी एनीवे आमी मेंबरशीप स्टार्ट करता. सो मेंबरशीप स्टार्ट जालें म्हणटकच नॅचरली कळटलें तें कितें पोजिशन आसा तें आनी कशें करून मुखार वचपाचें. सो दीस पायलट प्रोजेक्ट आसता आमकां फायदोय जातलो, कारण आमकां 2 वर्सांनी परत असेंब्ली इलेक्शन आसा. सो थंय आमची पार्टी उबी करपाक आमकां ताचो फायदो जातलो. आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज भोंवपाक गेले आनी जेन्ना आमी ऑर्गनायजेशन रिबिल्डिंग करपाक वयता तेन्ना इट गोज टुगेदर. सो एक बरोबर जातले सगळे गजाली. फेसूय नॅचरली मेंबरशीप करपाक वयता तेन्ना 1-2-3 फेस आयडेंटिफाय करपाकूच पडटा प्रत्येक मतदारसंघाक, आनीक थंय एक संघटनूय बांदपाक पडटा. सो ते दोनूय काम एक बरोबर चलता. गेले तेंचे आमचे सगळे हें युनानिमसली आयज हें आशिल्लें. तांकां कोणाचीच एक मेंबराची सुद्दां सिंपती ना की तांकां परत घेवपाचें, कारण तेणी विश्वासघात केल्लो आसा. पार्टीचोय विश्वासघात केल्लो आसा, लोकांचोय विश्वासघात केल्लो आसा. जें कितें आयज रिकमेंडेशन आसा तें आमी AICCक धाडटले आनी तेजी मुखाल्ली कितें हें करपाची, तेंचेर एक्शन कशी घेवपाची ती आमची AICC ह्या 10 आनी पयलीं 3 गेल्ले ह्या 13 आमदारांचेर डिसिजन ते घेतले. मागीर आमी रेजोल्युशन तांकां फॉरवर्ड करतले. म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेन दिल्ल्या मुजती भितर खंयच्या तरी बँके कडेन विलिनीकरण करूंक ना जाल्यार बँक त्रासांत पडूं येता. सहकार निबंधकाच्या सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण बँकेक विलिनीकरणाक नोव्हेंबर मेरेन प्राझ आसा. उपरांत RBI म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचें लायसन कॅन्सल करूंक शकता. PMC बँकेचेर RBI निर्बंध घाल्ल्यान त्या बँके कडेन मर्जराचो प्लान फेल जाला. म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या शेअर होल्डर आणि डिपॉझिटरांनी मान्यताय दिवन पासून अजून बँक मॅनेजमेंट विलिनीकरणाक पार्टनर थारावपाक अपेशी. खासा आम सभेत बँकेन PMC बँक, TJSB आणि DNS बँकेपैकी खंयच्याय एका कडेन विलिनीकरण करपाचे पर्याय दवरिल्लो. PMC बँके कडेन मर्जराचे उलोवप चलताले, मात बँकेचेर RBIचे निर्बंध येताच तो यत्न फसलो. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण आता म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचे TJSB बँके कडेन उलोवप चल्ला. मात बँकेक नोव्हेंबर मेरेन विलीनीकरण करूंक अपेस आयल्यार RBI तांचे लायसन रद्द करूंक शकता. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण विलीनीकरण करूंक आनीक वेळ मेळचो म्हूण म्हापसा अर्बन खंय सहकार निबंधक आनी RBI कडेन पत्र वेव्हार करपाची आसा. हे विशीं प्रुडंटान म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचो संचालक गुरुदास नाटेकाराक विचारले. ताका सरकारा कडच्यान सहकार्याची अपेक्षा. आणि आता घेता इनिशिएटिव्ह, पण ही बँकेकडे जायत दिले पण हे जमले यांच्याकडे जाणे. स्टाफाची ग्रॅच्युटी बी आमच्याकडे आसा दिवपाक. आणि आता आमी पळयतात ते ठाणे न्हू सहकार बँक, त्याचे कितें जाता ते पळोवया न्हू. लायसन काडूं शकता ते RBI. समज लायसन RBI समज लायसन काडलें बँकेचे मागीर ते एडमिनिस्ट्रेटर नेमतले अशें दिसता म्हाका. लायसन काडले का मागीर गेली न्हू बँक. म्हणून म्हाजें अपील आहा की बँकेचें लायसन काडपाचें न्हू. महाराष्ट्र या पंजाब महाराष्ट्र काढला त्यांच्यानी ना न्हू. आमचे हे अपील आहा आनी मागणी आहा गोंयचो जर सगळे जर हे उरतले कॉपरेटिव्ह फील्ड उरोवंक जाय जाल्यार हे गोवोरमेंटान इनिशिएटीव घेता. गोवोरमेंटान प्रॉमीस केला की आपण खंयचो तरी मर्ज करपाची ट्राय करता. एका कदाचित तो पिरियड जाले त्या पिरियडान जायना जाल्यार RBI आपले कितें घेवं येता तेंच्यांनी एक्शन. एक वेळ RBI जर कळ्ळें गोवोरमेंट गॅरंटी दीत RBI आपले रिलॅक्सेशन करूं येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि श्याम सुंदर फट्टे. मोदी सरकाराच्या काळात खऱ्या अर्थान भारत देश हो अखंड देश जालो. महाराष्ट्रात एक दीस आदींच म्हळ्यार 26 तारखेकच दिवाळी करूया म्हूण गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. सावंत सद्याक महाराष्ट्रात प्रचार भोंवडेर आसा. वेगवेगळ्या सुवातींनी ताच्यो सभा आनी चर्चेच्यो कार्यावळी जातात. मुंबय कॉफी विथ यूथ कार्यावळीत प्रमोद सावंत उलयतालो. आपण आताच 370 आणि 35A हे कलम रद्द केला. तुला नाही का वाटत या देशामध्ये एक विधान, एक प्रधान, एक निशान असायला पाहिजे असं आहे ना? या देशाचा एकच झेंडा असायला पाहिजे, या देशाचा एकच पंतप्रधान असायला पाहिजे आणि या देशामध्ये एकच संविधान असायला पाहिजे. गेली 70 वर्ष काँग्रेसने
या देशामध्ये 2 संविधान ठेवले, 2 प्रधान ठेवले आणि 2 निशाण ठेवले. कारण या देशामध्ये आपल्या तिथं तिरंगा पण लागायचा आणि जम्मू काश्मीरचा वेगळा झेंडा पण लागायचा. आज आपण सार्थ अभिमानाने सांगतोय की हा भारत देश हा अखंड भारत देश झालेला आहे. हा खरा फायदा जो आहे हा आपल्या देशाला झालेला आहे. आणि ते नव भारत घडत असताना नव महाराष्ट्र घडवण्यासाठी येत्या 21 तारखेला जे तुम्ही कमळासमोरचा बटन दाबून महायुतीच्या समोरचा बटन दाबून आपल्याला परत एकदा देवेंद्र फडणवीस साहेबांना मुख्यमंत्री करायचं आहे. आणि 27 तारखेची दिवाळी 24 तारखेला साजरी करायची आणि ती दिवाळी साजरी करण्यासाठी तुम्ही मला परत एकदा निमंत्रण द्याल त्याची खात्री बाळगतो. दोट्टी नागरिकत्वाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रँचीन ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिक्सा आड आरोपपत्र तयार केलां. आरोपपत्र कोर्टात दाखल जावपाच्या प्रक्रियेत आसा. फॉरेनर्स ॲक्ट, पासपोर्ट ॲक्ट आनी बाकीच्या ॲक्टां खाला क्रायम ब्रँचीन आयरिशा आड आरोपपत्र बरयलां. आयरिशान ह्या प्रकरणात आपूण निर्दोश आसा म्हण प्रुडंटाक सांगलां. राजकीय हेतून हे सगळें चल्लां म्हण ताजो दावो. उपसभापती इजिदोर फर्नांडिसा कडेन पोर्तुगीज नागरिकत्व आसा म्हूण दावो करतना पुलिसांक ताचे आड FIR रजिस्टर करूंक लायात म्हूण पणजे JMFC कोर्टात वचपी आयरिश रॉड्रिक्सा आड दोट्टी नागरिकत्वाचे प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन आरोपपत्र तयार केलां. आरोपपत्र कोर्टात दाखल जावपाचे प्रक्रियेत आसा. आरोपपत्र कोर्टात इनवर्ड जावपाचे प्रक्रियेत आसा. आयरिशा कडेन भारता बरोबरच पोर्तुगेजय नागरिकत्व आसा म्हूण आरोपपत्रांत बरयलां. फॉरेनर्स ॲक्ट, पासपोर्ट ॲक्ट, रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ॲक्ट आनी सिटीजनशीप ॲक्टा खाला आयरिशाचेर आरोप दवरला. क्रायम ब्रांचीन 2016 आयरिशा आड दोट्टी नागरिकत्वाचे प्रकरणात FIR नोंद केल्लो. तपासा वेळार पोर्तुगेज सरकारा कडच्यान इंटरपोलाच्या माध्यमांतल्यान आयरिशा कडेन पोर्तुगेज नागरिकत्व आसा म्हणून डॉक्युमेंट मेळ्ळ्यात असो क्रायम ब्रांचीन दावो केला. हे प्रकरणात आपूण निर्दोश आसा म्हूण आयरिशान दावो केला. राजकीय हेतून ही केस उबी जाल्या. आपणे केन्नाच पोर्तुगीज नागरिकत्व घेवंक ना. आरोपपत्राची कॉपी मेळटकीच ह्या प्रकरणाचेर उजवाड घालता म्हूण तो प्रुडंटा कडेन उलयलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. प्रत्येक बारवाल्यांनी दिसान दीस विकपी सोऱ्याची नोंद करपा खातीर अबकारी खात्यान काडिल्ल्या ॲपाक गोवा फॉवर्डान विरोध केला. सरकारान हो ॲप फाटी घेवचो आनी तातूंतल्या नेमांत दुरुस्ती करची म्हण गोवा फॉवर्ड मागता. सोरो मार्केटांत कितलो पावला ताची नोंद होलसेलवाल्यांकडच्यान अबकारी खात्याक मेळटा. मागीर बारवाल्यांक त्रास कित्याक काय म्हण गोवा फॉवर्डाचो प्रश्न. मात लिकर असोसिएशन म्हणटा हे उलोवपी कोण? आता म्हाका खबर ना हो रूल करपा फाटले तांचे प्रयोजन कितें आसा. कित्याक एक्सायज डिपार्टमेंटांतल्यान एकदां जर म्हाल भायर सरलो, मेजर जे होलसेलर्स आसात, मेजर जे डिस्टिलरी आसात तांचे कडच्यान ताजो अनायसे तांकां सगळो रेकॉर्ड मेळटा. आनीक जो कोण बारवालो घेता ताजोय बी रेकॉर्ड ताजे कडेन आसता. पूण ह्या कायद्या प्रमाणे तांणी एक नवीन ॲप केला. ह्या नवीन ॲपा प्रमाणे प्रत्येक बारवाल्याक डेली कितले ड्रिंक विकले, कितलो सोरो विकलो हाजी नोंद दवरची पडटली आनी ह्या ॲपाचेर अपलोड करचे पडटले. आमकां दिसता की गोंयचे बहुतेक बार ओनर्स, स्पेशली फ्रॉम इंटेरियर एरिया, दे आर नॉट कन्वर्संट विथ द स्मार्टफोन्स यूज वापरतात. पूण एखादे ॲप वापरपाची तांची तयारी आसा का ना हाजे बद्दल हांव साशंक आसा. ताजेच कडेन घेता न्हू. हय हय हय. सो देर इज अ रेकॉर्ड न्ही हाऊ मच हू हॅज टेकन, दे हॅव अ रेकॉर्ड हाऊ मच हॅज कम आनी हाऊ मच इज डिस्पॅच फ्रॉम देम. पूण हांगा ह्या बारीक लोकांक अर्द पेग एक पेगाचे दवरपाक वूड बी व्हेरी डिफिकल्ट. गोंयच्या लिकर असोसिएशनाचो कोणूच गोवा फॉरवर्डा कडेन मजत मागूंक गेल्लो ना. हो ॲप बऱ्या खातीर हाडला म्हूण असोसिएशनाचो अध्यक्ष उलयलो. गोवा लिकर ट्रेडर्स असोसिएशनाचे खंयचेच ऑफिशियल्स तांचे कडेन कांय कसलेच डिमांड्स घेवन गेल्ले ना. ते कितें उलयता तें तांकांच खबर आसतलें. आमी आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या विशयाचेर आज डिस्कशन केल्लें आसा
मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगिल्लें आसा की जे कितें आमच्यो डिफिकल्टीज आसा तातूंतल्यान ते एक्सायजाक डायरेक्ट करतले की तातूंत आमकां मदत करची म्हणून. तशेंच माननीय कमिशनर श्री अमित सटिजा हाजे कडेन हांव स्वता उलयल्लो आसा. माननीय कमिशनरानूय सांगिल्लें आसा की आमकां जो कितें डिफिकल्टीज आसा तातूंत आमकां ते मदत करतले म्हणून आनी आमकां एज्युकेटूय करतले, कारण कांय लोकांक हें कशें एपार अपलोड करपाचें हें अजून समजिल्लें ना. सो आमी मागता सगळ्या डिलर्सांक की पॅनीक जावचें न्ही. हें वेवस्थीत स्मूथ इम्प्लिमेंटेशन जावपा खातीर गोवा लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशन, एक्सायज डिपार्टमेंट आनी गोंय सरकाराचे जे आमचे मंत्री आसा सगळे आमी बरोबर काम करून हे बरे रितीन इम्प्लिमेंट करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांवां कोलमो रोड एकल्याक कोयर उडयतना रंगे हात धरलो. थळावे सांगता ते प्रमाण तो मनीस खंय चडसो रस्त्यार कोयर उडयतना दिसता. ताका विचारल्यार तो सांगता कोयर ताजो न्हय, कोणे तरी ताच्या हातांत कोयर उडोवपाक दिल्लो. शॅडो कावन्सिलाचो अध्यक्ष सावियो कुतिनोन ताका आतां नगरपालिकेच्या ताब्यांत दिला. ये लेके आया काली, ये अंदर से निकाला, ये मैं लेके आया. इधर क्यों उड़ा है? ये डेटा स्टोर से लेके आया मैं, वो बोला गार्बेज, और ये मैं उड़ाई नहीं. ये इन लोग बोला उधर से निकालो, उधर से निकाल कर मैं रखा, मैं उड़ाया नहीं. हम बोलता सच बोलता, झूठ नहीं बोलता. नहीं, तुम्हारे शॉप से कचरा लेने को कोई आता नहीं? ये शॉप का नहीं, मुझे मालूम नहीं. वो मेरे को बोला ये तोड़ा इधर उड़ाता चल, हमें मालूम नहीं. आणि ते डेली लोक सगळे म्हणटा डेली आडून उडयता हांगा ते आतां देसायचेर तेजेर घालता तो. आनी आतां सापडलो म्हणून म्हणटा आपूण एकू बॅग हाडला आनी सगळे लोक म्हणटा डेली आतां उडयता आनी धांवता. आतां सापडल्यार तो आतां कितें आहा पुलीस कंप्लेंट बी घालपा आहा. आतां सुपरवायझर आमगे रोमियो बी येयला कळ्ळें न्ही. आतां कितें मुखाल्लें एक्शन कितें आहा तें पळया. आज वयता सडे सायडीन इतल्या काय पयलो एक हें गार्बेजा पोती उडयता. हांव इमिजिएटली थांबयलो आनी ताका हें केलें, क्वेश्चन केलें हिंग कशें उडोवपा जाता काय म्हणटा. मागीर आतां आमी सगळ्यांक सांगता की आजूच न्ही म्हणून सदां उडयत म्हणटा हांगा. सो ताका लागून आमी म्युन्सिपालिटी सुपरवायझर हाडला आनी आमच्या लोकांनी ताका सगळे आहा तितले एकठांय करपा लायले. कित्याक वयता ते खंय पनिशमेंट जावपा जाय न्ही, बेश्टें सोडून हें जायना, मिनींग उरना. कित्याक लोक पयस फारीक करून टॅक्सांतल्यान तांकां पेमेंट करता म्युन्सिपालिटीक आनी तांच्याच मुखार सपोज हे भशेन घाण जावपाक लागली जाल्यार कशें जातलें. नावशीच्या प्रस्तावित मरीना प्रकल्पाक लोकांचो विरोध आसा आनी हाजेर मुख्यमंत्र्या वांगडा चर्चा करतलो म्हण नुस्तेमारी मंत्री फिलीप नेरीन सांगला. सरकार लोकां वांगडाच अशेंय नेरीन सांगलें. भायले नुस्तेकार नावशी, बांबोळे, कुडका, आक्षी ट्रॉलर घेवन शीम हुपून नुस्तेमारी करतात. ताजेर नेरी, मंत्री जेनिफर आनी आमदार फ्रांसीस सिल्वेराची थळाव्यां बरोबर बसका जाली. रोखडोच उपाय काडटा म्हण नेरीन सांगलें. आमी विदीन 8 days we will see that to stop. आतां बाबा सिल्वर म्हणटा येवत्या तांकां पूण रांपोण मातशें न्हू. पूण कितें जाय एक काम करया, बंद केल्यार बरें. त्या तुजे बोटे म्हाका दिसता तुज्या प्रायवेट डॉक्यार येता थिंगाय तांकां दिसपाक जायना हे कितलेशे बोटे नुस्त्या मात म्हूण. सो वी हॅव टू आयडेंटिफाय दोज वेसल्स विच आर कमिंग फॉर पार्किंग हियर. जे बोट्यो तुमच्यो प्रायवेट बोट्यो भितर सतात त्यो आयडेंटिफाय करचे पडटले. आयडेंटिटी कार्ड दिवपा पडटा आमकां. ते नुस्त्या मारूंक न्हय, त्यो भितर येता म्हण. सो नुस्त्या मारपाक कोण येता तांकां आमी सेवियर पनिशमेंट दितले. आनी गरज पडल्यार आय वील सी दॅट टू सस्पेंड देयर लायसन्स. सस्पेंड करचे पडटले ते फिशींग लायसन्स आहा ते. सो हे म्हज्या आश्वासनाक, हे म्हज्या एश्युरन्स तुमकां उतर दिल तेजेर. मंत्री जेनिफर म्हणटात थळाव्या आमदाराचोय मरीना प्रकल्पाक विरोध. आपुणूय खंय थळाव्या आमदारा वांगडा. गांवांत येवपाची आसा. आमकां कोणाकूच नाका. खंयच्याच लोकांक जावं नावशी, जावं काकरा, वडशेल, बांबोली, दोनापाव, लागशी, सिडणकारांक कोणाकूच हो प्रोजेक्ट येयलोलो नाका. आमकांय नाका. आमी सपोर्ट करीत येयलेले आसात आनी हांव सगळ्या लिडर्सां कडेन मागता. फाटीं आमी मिटींग केल्ली, मिटींग सगळ्यांनी लिडर्सांनी केल्ली, हांवूय आसलो. सगळे एकठांय जावन आमकां ओपोज आमी केलेले आसात. Didn't express my views on Marina because this place has a very strong MLA and he already expressed himself and I am there in support of him
and in support of whatever the people want. So I left it for him, since it is his constituency, for him to express his feelings of the marina, but I will stand by him and the people. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. भारतातली पहिली आयर्नमॅन ट्रायथलॉन सर्त पणजेत 20 तारखेक जातली. हाची तयारी नेटान करीत गोंयच्या ट्रायथलिटांनी सर्तींत बरी कामगिरी करपाची मोख दवरल्या. आयर्नमॅनांत वांटो घेवपी राहुल चंदावरकरान हेर वांटेकार कशे तरेन तयारेक लागल्यात ते दाखयलां. Aisha, how has your practice been? Good. Still nervous on the swimming part of it, but that I think will be till race day. The swimming, the cycling and the running, I'm not really nervous on, because once you're on land, then one way or another you're managing. But the swimming is a bit my weak point. So, are you excited about your first Ironman event? Excited, equal parts excited and equal parts nervous. How are you, feeling about, with what 8-9 days to go for the big event? A bit anxious, but quite excited that it's come to an end, and hopefully we all do it well, finish it strong, and we have fun. That's what I'm hoping. The most is to have fun on the day. I believe even the training process is so much fun and exciting. Yeah. I think that's the only reason why we actually did it, because it was so much fun. It's a lot of hard work, really. I mean, it is fun, but a lot of hard work. But if you're having fun, then you don't feel the stress of the training. But you cannot do this without putting in the hours. Hours and the kilometers. Yeah. What do you think about the race day now? 9 days to go. Agnel. Sitting up now. I think the weather also is very got accustomed to the weather. It was quite hot. And very excited. It's going to be in Goa. We don't have to travel. Close by for us. Also, Agnel, you are part of a lovely Panji, North Goa triathletes group. So, I can, in fact, they're all in the background. So, how much does that make a difference? Because you all are practicing together. Yeah, it makes a big difference. Yeah, sometimes you don't feel like getting up in the morning and coming up. Each one pushes the other. And a little bit of competition, which is also good. I think we all learn together in this. It was a nice journey being together. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.